तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां प्रत्येकान देवान आपोवणी दिलेली आसा. जेजू सोबे आमचें जिवीत एकवटोन जेजू आमचें सोबें जिवंक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. आनी अशें जालें की ना मागीर बाकीचें सगळें देवूच आपले मोहिमे पासत करून घेता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करता. तर आमच्याय मदें तशेंच घडटा. तें उदीक घडच्याक आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत रावया आनी आमचें जिवीत जेजूक पूर्णपणे ह्या मिसांत भेटोवया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन आमकां जिवीत दोत्ता. आनी हें जिवीत आमचें न्हय, तें ताचें जिवीत. सुस्कार आसना जाल्यार आमी आमचें जिवीत जिवंचे नात, पूण आमच्यान तें आपलेपणान जिवंक जाता. पूण आपलेपणान जियेली म्हणटोच आमकां खूब अडचणी जावंक लागतात आनी संकश्ट आमचेर कोसळोंक लागतात. तर हें सगळें जालें म्हणटोच परतून आमी जेजूच्या ताब्यांत तें सगळें केलें म्हणटोच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. आनी आयज आमचे भितरलें अंतस्करण आसा तितलेंय तातूंत आमची चिंतनाची चाल, उतरां, कोन्यो सगळें जेजूक भेटोवया.